गोंयांत स्कॅमा फाटल्यान स्कॅमां चालूच आसा. आतां कॅश फॉर जॉब हे स्कॅम चालू आसतनाच आतां एक पेन्शनाचे स्कॅम मुखार आयिल्ले आसा. बीजेपी सरकारान प्रशांत तेंडुलकर हो पयलींचो स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिशनर हेका एक हायकोर्टान पिटिशन फायल केल्लें, रीट पिटिशन 433 ऑफ 2021 आनी हायकोर्टान मिसलेड केला. हायकोर्टान प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सरकारान दिवना आनी हायकोर्टाकडल्यान एक ऑर्डर पास करून घेतली की तेका जेन्ना एडिशनल प्रेसिडेंट केल्लो गोवा स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनलाचो, त्याने थंय 17 म्हयने काम केल्याक आनी तो नॉन पेन्शनेबल जॉब, म्हणजे ताका पेन्शन नाशिल्ली त्या हेका. कारण केंद्र सरकाराची एक ऑर्डर आसा की जो गव्हर्नमेंट एम्प्लॉई 1 जानेवारी 2004 हेचे नंतर अपॉइंट जाल्लो आसा ताका ओल्ड पेन्शन ना, ताका न्यू पेन्शन स्कीम सुरू आसा. आनी तेंडुलकर जेन्ना अपॉइंट जाल्लो एडिशनल प्रेसिडेंट ह्या ट्रिब्युनलाचो, तो 20 सप्टेंबर 2013 ते 28 फेब्रुवारी 2015 म्हणजे त्यांनी जवळजवळ 17 म्हयने थंय काम केल्ले आसा. आनी तो नॉन पेन्शनेबल जॉब. सपोज जर तो पेन्शनेबल जॉब आशिल्लो जाल्यार जेन्ना ताका स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिशनर म्हणून अपॉइंट केलो आनी ताका जेन्ना सॅलरी पे करताली त्या सॅलरींतल्यान त्याचे ते पेन्शन एक्चुअली डिडक्ट जावपाक जाय आशिल्लें. कारण हांगसरल्यान हें जातकर तेजे नंतर ताका इन्फॉर्मेशन कमिशनर म्हणून अपॉइंट केलो. म्हणजे हेजो अर्थ की ताका हांगा पेन्शन नाशिल्लें हो नॉन पेन्शनेबल जॉब. पूण सरकारान मुद्दम काय चुकीन हे हायकोर्टाचे नजरेक हाडूना आनी हेची जबाबदारी आशिल्ली आमच्या फायनान्स सेक्रेटरीची नाजाल्यार डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्साची, कारण ते आर द कस्टडियन ऑफ गव्हर्नमेंट ट्रेजरी. सो सरकाराचो पयशे कशे सेव्ह करपाक जाता तें पळोवप. हांव कोणाकूय पेन्शन दिवपाचे हाजे अगेन्स्ट ना, पूण देन जर पेन्शन फक्त RSS वाल्यांकूच मेळटलें आनी जनरल जो गव्हर्नमेंट एम्प्लॉई आसा जेणे 1 वर्स 1.5 वर्स काम केलें तांकां मेळचें ना जाल्यार तेचो विरोध आसा. आनी त्या खातीर सरकारा कडेन मागता, हांवें चीफ सेक्रेटरीक बरयल्लें आसा ऑलरेडी की इमिजिएटली एक रिव्यू पिटिशन फायल करचें हायकोर्टान नाजाल्यार सुप्रीम कोर्टान वयचें आनी हातूंतल्यान क्लियर करचो स्टँड की आमी इन्फॉर्मेशन सारकें दिवना आशिल्लें कारण तो नॉन पेन्शनेबल जॉब आशिल्लो आनी ती ऑर्डर रिव्यू करून घेवची. नाजाल्यार हो एक प्रेसिडेंट जातलो आनी अशेंच चालू जातलें आनी गरजे भायर टॅक्स पेयराचे पयशे हांचेर कंप्लीट मिसयूज जातले. आनी ह्या खातीर सरकारा कडेन मागता आमी की ताबडतोब तुमी ऑर्डरी रिव्यू करात. हे तुमी मुद्दम जावन करता हे कोर्टाकूय अलर्ट जावपाक जाय की सरकार कसो मिसगायड करता. हेजे पयलीं कॅझिनोक जेन्ना लायसन दिताले त्या टायमार सुद्धा अशेंच करताले. गव्हर्नमेंट तांकां हाफ इन्फॉर्मेशन दितालो आनी तांकांच कोर्टां वच म्हणटालो आनी कोर्टाकडल्यान ऑर्डर पास करून घेताले. लोकांक हांकां मागीर सांगपाक मेळटा की ही कोर्टाची ऑर्डर म्हणून आमी कांय करपाक शकना म्हणून. पूण जेन्ना तुमी कोर्टा मुखार सगळें इन्फॉर्मेशन दवरनात आनी कोर्टाक मिसगायड करता, कोर्टा कडेन फटींगपण करतात आनी अशें करून तुमी गव्हर्नमेंटाची ट्रेजरी लुटतात, हाचेर आमचें ऑब्जेक्शन आसा. आनी हांव मागता चीफ सेक्रेटरी कडेन की तुमी सरकाराचे पयशे सांबाळचे आनी इमिजिएटली ही रिव्यू पिटिशन फायल करचें.